भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी देवाचें उतर आयकलां तेन्ना आमकां कितें म्हणून कळलां की देव आमकां सगळ्या जाणांक आपणायता. एक वकोल कशी तो आमकां लेखता आनी तो आमकां बरेपणान घडोवन हाडटा, विस्वाशीपणान, प्रमाणीकपणान आमकां दोळे दाखयता, दोयाळ कोत्ता, नितीन आमकां वाडयता. हें सगळें पयलें वाचपान आमी पळयलां. तो कशे भाशेन हें घडोवन हाडटा, तो आमचे सरशीं येता आनी आमची चिंतनां तो बदलूंक लागता. आमची आपलेपणाचीच चिंतनां आसतात ती मागीर ताचे उद्देशी सगळें बदलोंक लागता. पूण तें बदलच्याक आमी ताचेर विस्वास दवरूंक जाय. तर हेंय तोच घडोवन हाडटा. पळयात ती बायल कशी 18 वर्सां खूब वावुरली, दोतोराशी गेली, आनी एक इलाज केलो, पूण तिका पेखोवणी मेळ्ळी ना. पूण तिणेन अशें येवजिलें की हांव ताच्या वस्त्राकूच हात लायत जाल्यार हांव बरी जातली. हे भावार्थान तिणें जेजूक हात लायलो. आमी भावार्थान जेजूच्या एकवटान रावलीं की ना, आमचें सगळें भितरलें अंतस्करण नितळ निर्मळ जावन तो आमचें सगळें आसा ताचें जिवीत अदीक आनी अदीक उजवाडाक येतलें. आमचीं उतरां, करण्यो, चाल सगळीं बदलतलीं, कित्याक तो हे भाशेन आमकां पेखोवणी दिता. पळयात कशे भाशेन त्या चेडवाक तो हात लायता, उखलता आनी तें बरें जाता. तो तोच हे भाशेन आमचे सरशीं प्रत्येक सुस्कारान येता आनी आमकां आमच्या पातकांतली, वायटांतली, अदृश्यांतली भायर काडटा आनी आमकां शांतीन, मोगान आनी आनंदान भरून आमचें जिवीत सारूंक तो आमकां मदत करता. हें कित्याक आमचें सगळें घडोना? कित्याक जितली आमी आपल्यापणांत रावता तेन्ना हो काळोख आमचेर येता. पण जेन्ना आमी ताका एकवटन ताका आजीर जावंक लागता तेन्ना हें आमचें जिवीत सगळेंच तो बदलून काडटा आनी आमी खुशालकायेन जियेतले. हे भाशेन पुर्तुगालची ती राणी, ती आरागॉनची आसलेली, स्पान्याची, पिटर आनी कॉन्स्तांस ह्या हिची धूव ती. तिची आंटी एलिझाबेथ हंगरीची आसलेली. म्हणटच ही 12 वर्सांची आसतना तिचें काजार दिनीजा कडेन जालें. पुर्तुगालचो रे तो लावरादोर म्हणून ताका म्हणटाले. खूब वावुरतालो पूण ताचें जिवीत सारकें नासलेलें. तो खूब दुसऱ्या बायलां बरोबर वेतालो आनी हाका लागून सगळेंच ताच्या राज्यांत पिड्यार जाल्लें. सगळें त्या वयल्या दर्शच्या बरोबर. राणी हें सगळें जाण जावन आपूण आपले उपास, मागणे आनी दान धर्म करीत आसताली आनी आपूण देखीची बायल कशी जियेताली जेजूच्या एकवटान. मागीर कितें जालें? 40 वर्सां उपरांत ताचें परिवर्तन जालें. तो बरो जालो आनी 12 वर्सां तो तिचे बरोबर जियेलो बरे भाशेन आनी मेल्या उपरांत म्हणून तूं ताका ती आपलें जिवीत पोक्लेज म्हणटा पळय त्या मोटवाशान आपणे प्रवेश घेतलो. पूण आतां ताचे पळय दुसरे भुरगे आसलेले, तांचो पर्यंत ती बरे भाशेन परामर्श करतली. आपलेच पूत कशें ती तांकां मानताली, कित्याक हे भाशेन देवाची येवजण तिचे सगळें घडोवन येताली. देव इतलो मोवाळ आनी खोनवाळो तें ती दाखयताली. पूण एक दीस कितें जालें? होच एकलो चेडो आफॉन्स म्हणून तो आपल्या पांय बरोबर झगडोंक तयार जालो. सगळी फौज येणे तेणें तयार जाली एकामेका कडेन झूज करूंक. कित्याक लागून? कित्याक पांय ह्या दुसऱ्या चेड्यांक ताच्या ते दुसरे बायलेंचे म्हणून तूं तांकां बरें करतालो म्हणून. पूण ती गेली आनी तिणेन सगळ्यां मदें समाधान घडोवन हाडलें आनी हे भाशेन जालें. आतां होच चेडो तो राजा जालो आनी ते भाशेन एकलो पळय ताचें चेडूं आसलेलें, ताचो जावूय बरे भाशेन ताका लेखोन आसलेलो, मारिया म्हणून तिचें नांव. तर ताणें परतून झूज करूंक तयार केलें. मायन परतून तांकां आडायलें, सगळें बंद केलें आनी हे भाशेन ती
परत येताना ती एकदम कासात जाल्ली आनी 66 वर्सां ती मेली. मागीर तिका म्हणून तूं सांतपण दिलें. पूण ती सदांच सायबीण मांयचेर पातयेवन रावताली. सायबीण मांय तूंच आमकां राख आनी सांबाळ, आमकां ह्या वायट विघ्नांतली निवार, हे भशेन ती मागणें करीत आसताली. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जेजूच्या कोटान सदांच रावया, कित्याक तो आमचो इतलो मोग कोत्ता. फकत ताका हाजीर जाली की ना, बाकीचें सगळें तो थाऱ्यार हाडटलो. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया, ताका हाजीर जावया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत, मनांत, ओतम्यांत, पांयाची बोटां आसात थंयसर आमी तकली मेरेन भरोन येता. आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचें सगळें उफेता. ताच्या नांवान तें सगळें भायर काडया. जेजू जेजू जेजू. सुस्कार काबार जाय पर्यंत जेजू म्हणपाचें. आनी हे परी भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान बरें आनी वायट सगळें भायर काडपाचें. ताचें दवरलें म्हणटूच ताचेर तो आशिर्वाद घालून आमकां ताच्या बरेपणान तो भरून काडटा. हें बरेपण ताचें उदीक आनी उदीक आमचें सगळें वाडटा आनी आमी ताचे सारकीं उदीक जावंक लागता. जेजू, आर्ग आनी दिन वास तुका, कित्याक तुवें आमकां हें देणें फावो केलाय. तूं सदांच आमचो मोग कोत्ताय म्हणून तुवें आमकां भास दिल्ली आसाय. हाचेरूच विस्वास धरून आमचें जिवीत जिवंक तूं आमकां मदत कर. सगळीं आमची इंतेसां तुज्या ताब्यांत कोत्ता हांव. तूं ती शाक्ती पावय. आमेन.